सगळ्यात पयलीं आमच्या सगळ्या पत्रकार भावांक येवकार आनी आयज आमी हांगा कित्याक जमल्या ते सगळ्यांक चडशे जाणांक खबर आसतलें आनी अशें म्हणूं येता की आमी आयज कित्याक जमले ते आयज गोंयभर लोकांक खबर आहा। आयज जे गव्हर्मेंटान केल्लें कृत्य, जे गव्हर्मेंटान आयज जबरदस्ती जेन्ना लोकांक नाका आशिल्ले हांगसरल्यान हो रस्तो वचचो, हो जो हांगासर जो रस्तो रुंदीकरण जावपाचो आशिल्लो तो लोकांक नाका आशिल्लो, पूण तरी जबरदस्ती आयज पुलीस फोर्स हाडून हेंच्यांनी कशें लोकांक भितर घालून गाडयांनी दामून व्हरोन पुलीस स्टेशनार, ते पुलीस स्टेशनार कुळ्या पुलीस स्टेशनार व्हरोन उडयल्या लोकांक। आनी तेंची जेवणाची वेवस्था सारकी करूना, कांय ना तेंकां पोटा पाणयाक सारकें दिवना। आनी इतले हे गोवोरमेंटाचे हे दिसून येता की फाल्यां सकाळी अशेंच तर आमी हे सरकाराक तर ओगी रावन तर आयज घरान रावले जाल्यार फाल्यां सकाळी हे गोंय विकून सगळें काबार करतले। आयज आमचे जे दोंगर पळोवंक गावता आमकां ते सुद्दां काबार करतले। आयज तेंच्याच गव्हर्मेंटाचे जे देसाय म्हणून आसा, जो ऑफिसर आसा, तेणें आपल्या तोंडान सांगलें आयज हो रस्तो आसा तो 25 मिटर जावचे ना, तो 60 मिटर जातलो। आयज खरी गरज आहा ही 60 मिटर जी सांगपाची ती आमच्या सामर्थ्यवान आनी जो पळय आपूण प्रतिश्ठावान तो MLA आमकां आपल्याक सांगता आपूण सगळ्याक सामर्थ्य आपूण सामर्थ्य हे गांवाक फाल्यां सकाळी वाचोवपाक, तेकाय सांगपाची गरज आहा हे 60 मिटरचो रस्तो वयतलो तो। हांव इतलेंच सांगूंक सोदता गोंयभर लोकांक की तुमी आमच्या वांगडा आसतले आमकां खबर आसात, पूण अशें खंयचे कोणाचे गांवान कितें जालें जाल्यार तुमी आयज फुडें सरून हे सरकारा विरुद्ध येवपाक जाय। कित्याक जो पर्यंत तूं आपलो हक्क मागचें ना तो पर्यंत हें सरकार खाली जावचें ना। त्या खातीर हांव मागता सगळ्यां कडेन की एकवटान येवया आनी आमच्या लढ्याक तुमी साथ दिया आनी आमी तुमकां साथ दिता। देव बरें करूं म्हणटा की आयज पळय आतां बोमान जालां पळय कितें तें आख्खें गोंयभर लोकांनी पळयल्लें आसा। तेन्ना हे सरकारान जबरदस्तीन हे लोकांक धरून कुळें व्हरोन सोडलेलें आसा। हें कारण कितें? फक्त आमी सांगला हक्क मागला की आमकां हे गोंय वाचोवपाक जाय म्हणून, आनी आमची भुमची राजधानी आसा ती नश्ट जावपाक जायना। ही म्हणजे आमची राजधानी। बॉम्ब म्हणजे हांगासर बॉम्ब म्हणून आख्खो गांव वळखतात, आख्खें गोंय वळखता। तेका लागून हांव म्हणटा हे राजधानी आमची भुमची नश्ट करून कित्याक सरला हो सरकार फुडें? हो हे रस्त्यान केन्नाच नाही वचना, तेका दिसाना पट्टी बांदले दोळ्याक न्हय। इतके आसात आमच्या मतदारसंघात 4 MLA आहा, एकट्याकूय दोळे ना हांगासर पळोवपाक। 4 MLA आहा। हांव म्हाज्या गोंयकार भावांक भयणांक मागता हे MLA कडेन विचारचें तुमी हे रस्त्यान केन्ना भोंवनात काय म्हणून। ही राजधानी कित्याक आमची नश्ट करूंक सोदता? ही आमची राजधानी आहा भुमची, असली राजधानी आनी हेजे फुडें फुडची ना ही ना जाल्यार। ही राजधानी कित्याक नश्ट करूंक सोदता हो सरकार? हे सरकारान लक्ष दवरचें। गरजे भायर हांकां धरून कुळ्या व्हरोन सोडले। हांगा म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशन ना, फोंड्या पुलीस स्टेशन ना, थंय कित्याक दवरलेलें तांकां? कुळें जागो बरो आहा काय तूं एका पिकनिके आयिल्ली तांकां? तांकां उदीक ना, पाणी ना, व्हरोन रानान व्हरोन सोडटा तांकां गोंयकारांक। आयकात म्हाज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, फाल्यां ही परिस्थिती तुमच्या सगळ्यांचेर येतली, तेन्ना लक्षांत दवरात। ही फाट सोडूं नाका हे सरकाराची। हेणे सामको गोळो कापून उडयला आमचो बुमकारांचो। हेका लक्षांत दवरात तुमी। देव बरें करूं पडटा। आज ह्या गव्हर्मेंटान दाखोवन दिलें की आमी सामके शेमलेस म्हणून। तेंचे कडेन इतले हे नाच कापसतात ना, कारण आमच्या सगळ्या लोकांक बंदी करून तेंच्यांनी हांगा कुळ्या व्हरोन दवरले। हांगा इतली पुलीस स्टेशनां आसा, माड्डोळ आतां नेवें पुलीस स्टेशन बांदलां, फोंड्या पुलीस स्टेशन आसा, तशें ओल्ड गांव पुलीस स्टेशन आसा, लागीं पुलीस स्टेशन आमकां व्हरोन कुळ्या व्हरोन दवरले म्हणजे आमचो लोक हांगासर आनी कांय करचो न्हू अशें म्हणून। आनी तांकां तेंचें काम तेंचें साध्य करून घेवपाचें इतलेंच तेंचो हें आशिल्लो। कारण तेंच्यांनी जें आयज केलां तें सगळें गोंयभर लोकांनी पळयल्लें आसा। तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यां कडेन मागता गोंयच्या लोकां कडेन, कारण जें पळय आयज तेंच्यांनी केलां तें फाल्यां तुमकांय बी केन्नाय घडोवंक शकता। तेन्ना आयज आमी तुमचे कडेन उलो मारता, जेन्ना आमी तुमकां उलो मारतले तेन्ना तुमी आमच्या वांगडा येवचें आनी तुमचो आमकां साथ मेळचो। देवा तुका। म्हाजें नांव पुतू गावडे, म्हाजें वर्स 71। आज सकाळीं जे पोलीस फोर्स गेल्ले PWचे मनीस येयल्ले
तिने आयज आमच्या विनाकारण लोकांक बायलां भुरग्यांक व्हरून सगळ्यांक कुळ्या व्हरून सोडलें तांकां जेवण ना कांय ना फक्त तिणें दिलें उदक पिवपाक आनी केळी हाडून लोक एक केळ्यान उदकान जायना अशें करून 3 जाण आमचे इंजर्ड जाले 2 जाणटी आनी हातीक दवरून हांगा मेळत तशें ओडून तिंका गाडयांनी घातले तिंका सांगलें आमी गाडयेन बसतात पूण तुमी मेजूं नाका म्हणून तरी आसतना तिणें आयकना आमचें आनी आमकां व्हरून कुळें सोडलें आनी हांगा तिचें काम करून घेतलें तितून तो इंजिनियर येयलो ताका आमी विचारलें कितें तुमी आमकां हें दाखयात कितें वयता कितें वता तें दाखयात आनी मागीर तुमी करा आमचें तुमकां कांयच येना म्हणून तितल्याक तो कांयच उत्तर दिना तो तकलीफाना घालता आनी PI तो सांगता आमकां शाणपणां व्हडली व्हडली PIक हे अधिकार काय PWD इंजिनियराक अधिकार आसता प्लॅनाचो हेचो तो करपाचो एक ते आमचें आयकोन घेयना बारीक बारीक मोठी भुरग्यां आशिल्लीं तिंकां सुद्दां येयली समतीच भितर घालून म्हणजे सरकाराचें चल्लां कितें आमचें आनी आमचे MLA आहा ते पळयता आसता बसोन आमची करामत म्हणजे तांकां फक्त आमचें हें बॉम्ब सोंपोवपाचें हांवें तांकां सांगलें 2 मिनटां वाट ना हांगासर तुमी हांगा आमकां दाखया की कितले मिटर वयतले कितले वयचे ना ते दाखया दाखोवंक तयार ना ते आनी हें विचारता म्हणून म्हाका तर तेणें हाती घालून समतो पयलीं बसून बसयलो तिंगेली हें विचारता म्हणून आतां कितें करपाचें म्हणून आमी आतां आमच्या गोंयकारांक सांगता असलें सरकार फुडें निवडून हाडप ना आनी हाडलें जाल्यार ते आमचो सत्यानाश करतले आनी गोंयकारांक ते हांगा कशेंच जगोंक दिवचें ना म्हणजे हेजे फुडें तांकां हाडचें न्हू अशें म्हणून हांव सगळ्या आमच्या गोंयकार भावां कडेन मागता आनी तुमच्या पत्रकारांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा मातशी अशी सांग आयज आतां हांगा येयले न्हू ते कितें सांगपाक आमी ताका विचारता न्हू तेजें आमकां आन्सर दिवंक जाय न्हू आतां आमी विचारता म्हणून जबरदस्ती करून आमकां गाडयांनी घालप आनी व्हरोन माड्डोळा येना पोलीस स्टेशनाक माड्डोळा आसा फोंड्या आसा जर मार्शालान आसा तो कुळ्या रानान कित्याक गेले आमकां तुमच्या हांगा जावंक जाय म्हणून कामां आं वो आतां हो गव्हर्मेंट असले गव्हर्मेंट आसता हे दुसऱ्या काय गरीब लोकांक खावपाक आं ती आतां सांगता पळय न्हू आमच्या भुरग्या बाळांक हे कामाक लागचें ना आतां लोक शिकलेला घरा कडेन आसा पळय न्हू त्या लोकांक कित्याक कामाक पयलीं लायना फुडले पयलीं कित्याक चिंतता तो आतांचे पयलीं लाय मरे पयलीं कामां मागीर तुमकां सर्वीस मेळची ना म्हणून सांगता कित्याक लागून इतले लोकांक आतां घरा कडेन आसा 15 BA BCom केल्ली लोक घरा कडेन आसा तांकां कित्याक कामाक लायना तांकां पयलीं कामाक लाया न्हू आनी आमकां हांगा गरीब लोकांक कित्याक खावपाक गेला वयल्यान रस्तो करूंक मेळटा काय बरो तुमकां आं तुमकां पयशे सांगता म्हणून पयशे खावन तुमकां कितके तर पयशे दिले न्हू ते पुरो केन्नाच जावचे ना तुमी हे करून दवरता पळय न्हू तुमच्या भुरग्या बाळांक उरतलें हें सगळें आमचें नश करूंक सोदता तुमी तो काय ना तशें सगळ्यांक आसा तें आयज ना फाल्यां तरी मेळटलें आनी हो गोविंद गावडे आमकां आयज धरून येयले कितें गोविंद गावडे कितें बरें दिसलें हो इलेक्शनाच्या टायमार आमचे कडेन भीक मागोंक येयल्लो आं जाल्यार आमी हांगा रडटा जाल्यार तो आयज कित्याक येयलो ना येवपाचें न्हू तेणी आतां आमकां सपोर्ट करपाक इलेक्शनाच्या टायमार कसो येयल्लो आतां कितें दादल्यांक बायलांक दिपक ढवळेकर बायलांक पिशा करतालो हो गोविंद गावडे कितें दादल्यांक पिशा करून बोल्सां भरूंक सोदता आं तेंची बोल्सां सारकी घोटू रंगाय म्हणून दादल्यांक घेता आनी सगळ्यांक हें करता आं दिपक ढवळेकर आतां बायलांक घेवन पिसो करता आनी हो गोविंद गावडे कितें दादल्यांक घेवन हें करता लोकांक सगळ्यांक हांगा आमच्या वाटलांक सोदता ताका कळना आतां आमी हांगा लोकांक त्रासान पडला लोक तो मत मागो यो म्हणून सांग मुगो आतां ताका इलेक्शनाक आमी आमच्या हांगा देवळान सुद्दां आमी दारात घेवची ना आमच्या ह्या देवळान सुद्दां काय उबो करची ना आमी सगळो लोक आज जे जाणटेला पळय हात मोडलो पुलिसांनी डायबिटीज आसा प्रेशर आसा आतांची मनशां आसा हांगा जेवण ना खाण ना ताण ना भूक ना आमी भुरग्या बाळांक हांगा सकाळी इस्कॉलाक उडोवन आमी तांच्या फाटल्यान धांवची तोच म्हणजे कितें चिंतला सिनेमा लोकांक त्रास करून तूं हांगा रस्तो करूंक सोदता म्हणजे खंय देव बरो करता तें आमी पळयता आता ती आमच्या एकटी 2 जाणां हात मोडलो ती आता गोळ्यात म्हणून घरा ट्यूब दिलो वखदां जाली सारकी आणि आता खंयची खाली खोटू मार सांगला ID असो पैसे कोण दिता हात मोडलो तेणी अशी ओढून घातली तिंका गाडयेन आणि हांव सांगता तिंका हात लाव नाका म्हणून आमी गाडयेन बसता आमी कोणाक खून करू ना आमी कोणाक मारू ना चोरू ना म्हणटा आसतना तुमी ओडटा आमकां हे कितें चल्लां जबरदस्ती ही सगळी ही सीएमाची जबरदस्ती केल्या ही सगळी आता काबऱ्याल पण शाणपणां सांगतालो पळय काबऱ्याला कसो खुर्सार हाडून मारलो आता काबऱ्याला कसो खुर्सार मारलो तसो हो सीएमाक आता प्रमोद सावंताक मारचो ना खंयचो देव आमचो रो आणि हे आणि असो तर ह्या देवस्थान आमच्या मारतलो म्हणजे मारतलो आमी सांगता ते तुमी आयकता हे सुटना कशात आमच्या त्या कडल्यान आमचेर पळय कोण आरोप करता तेजेर येता संकट आनी आमी हे करतली सगळे आमी बायलां खंय वगैरे रावतात तर आमच्या भुरग्या बाळांक लागून आमी हे लडटा हांगा सगळीं
बायलांचे तेंच्यांनी बरेपण पळयना हय. वायटपण पळोवना अजून आनी आमी नांव दवरतली म्हळ्यार दवरतली नांवान दवरतली. नांवान दवरतली सगळ्यांचें नांव घेवन दवरतली. एका मतान ठरलेल्या सगळ्याचे हा. आमी खूप करतली पर्सेस म्हणजे काडले. करतली आमी. आमी ते आमी देवा आमकां कडेन आनी उपाशी केन्नाच आसना. वचनासले. ते देवा कडेन आयज आमकां आमचे घराणे घालचे पडटले. आनी आमी आमी करून ठाम दाखयतली निश्चय ते. केलो आसा आयच्या हेजे वयल्यान की आमी ते कर्म आतां करचे पडटले. आमकां देव राखणारा देवूच आसा आमकां. हे राक्षसा फुडें आनी आमकां इलाज ना. आयज खंय तरी हिंदुत्व म्हणणाऱ्या ह्या बीजेपीन आयज आपली कातडी दाखयल्ली आसा. आयज खंय तरी गुडयो लाय म्हणून सांगणारे हे बीजेपी वाले आयज खरी आमच्या गांवांत येवन आयज तेणी असली हिंदुत्व कितें तें दाखयलें तेणी. आयज 18शे सेंचुरीची देवळां जे स्थळ हे पवित्र स्थळ जे स्वयंभू देवस्थानी हे देवी देवतांनी नटलेले हे स्थळ सगळे काबार करूंक हे आयज उठलेले आसा. हे आनी खंयच्यो गुडयो लावंक सांगतले आमकां. आयज हे आमकां तांदूळ घेवन येतले आनी कितें घेवन येतले अयोध्येचे. अरे खंयच्या तोंडान तुमी ते तांदूळ दितले आयज. तुमची वृत्ती जी आसा पळय न्हू आयज तुमच्या ह्या आमदारांनी आनी तुमचे जे ऑफिसर आसा पळय तेणी दाखोवन दिल्ले आसा. आमचे मागणे एकूच आसले, सविस्तर मागणे एकूच आसले. जर तर तुम्ही काला रिपोर्ट तयार केला कित्याक तुमच्या PWD मिनिस्टर काब्रालान ऑन रिकॉर्ड आसा असेंब्लीत हे काब्रालान ऑन रिकॉर्ड सांगलेले आसा काला रिपोर्ट कंप्लीट जालो आनी गॅझेट लायलो म्हणून आमी. जाल्यार आयज काला रिपोर्टाचो जो हे आसा पळय जी सर्वे आसा ती करपाक आयज परते आनी एकदां तुमी हांगा कशे पावले. आनी अशी कितलीशीच फोटिंगपणां जी आमी तुमकां प्रूफ करूंक शकता. खंय तरी दोग जाण तुमचे सरकारांतले मनीस सांगता हांगाच घाल म्हणून. अरे सीएम बुद्धी तुका दिल्ली आसा. सीएम तूं आमचो, राखणदार तूं आमचो गोंयचो. आयज जर ह्या गांवाचेर अत्याचार जाता जाल्यार तुवें खंय तरी हेजेर तोडगो काडपाक जाय आसलो. तूं खंय तरी हे लोकां समोर येवंक जाय आसलो. आज 1.5 वर्स झगडटा जाल्यार आयज तूं खंयच आमचे कडेन येवपाची शक्ती तुजे कडेन ना. आयज पंचायतीन आमकां आश्वासन दिलें आमी सीएमा पर्यंत तुमकां व्हरतले म्हणून. आयज 20 दीस जाले तरी आयज पर्यंत आमची गाठ जायना. आयज जेन्ना आमकां कळ्ळें अरे जेन्ना हो रोड प्लांट करता आसतना जर तुमी आमकां कळयलें ना आनी आयज पंचायतीक लेटर धाडटा आमी पुलीस फोर्स घेवन हांगा सर्वे करतले म्हणून जबरदस्तीची. तर खरें कायद्याचें आसलें जाल्यार तुमी स्टार्टींग जेन्ना तो रोड प्लांट केलो तो तुमच्याच सरकारान. आनी एक म्हाका सांगपाचें आहा 2010 हे सगळे लोक पयले पुलीस स्टेशनाची पायरी गाठलेली तेन्ना तेंच्या बरोबर पयलींचो आमचो सीएम मनोहर पर्रीकर बाब आसलो. बरोबर घेवन आमी ती पणजेची पुलीस स्टेशनाची पायरी गाठलेली कित्याक फक्त हेच नॅशनल हायवे 4 लागून. आयज आमकां दूख दिसता परती आयज आमकां ती पायरी गाठची पडली आनी ते पायरेर आमकां व्हरपी कोण हेच BJP सरकार. हेजें आमकां आयज दूख दिसलें कित्याक आमकां याद येयली त्या पुलीस स्टेशनान भितर सरता आसतना हेच सरकाराचो सीएम मनोहर पर्रीकर आमकां पुलीस स्टेशनान घेवन गेल्लो आनी हो सरकार आयज आमकां हे रस्त्याक झगडटा म्हणून हो सरकार आमकां आयज पुलीस स्टेशनार घेवन. ही तुमी लज धरूंक जाय. तुका जर सीएम बाब तूं 12 निवडून येयलो जाल्यार तुका आमी प्रत्येक फावट सांगली जी स्टोरी ह्या रस्त्याची आहा बोमची ती खंय तरी जे कोण तुमचे जिते उरल्या पळय तेंचे कडेन म्हायती घे म्हणून. जो उत्तम पार्सेकारान जो बायपास काडलेलो तेजी म्हायती घे. बाबा हे अत्याचार आमी कित्याक झगडटा हांगासर. उठसूट आमकां पिशा लागोंक ना रस्त्यार येवपाक. आमी न्यायाक झगडटा. आयज बसून आमी सविस्तर न्याय मागलो तेंचे कडेन. जेन्ना आमकां सांगलें गेलें वयल्यानच्यान हो रस्तो हांगाच घाल म्हणून आमकां येयला म्हणून जाल्यार वयले NHI सांगता आमकां आयज पर्यंत गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान कांयच वयर वचोंक ना म्हणून. जाल्यार ही फोटिंगपणां तुमी आमचे कडेन कित्याक करता. आमी फक्त इतलेंच विचारलें जर तर तुमकां वयल्यानच्यान गॅझेटेड रस्तो पास जावन येयला म्हणून जाल्यार तो आमकां दाखोवचो कितले मिटराचो येयला. तुमी सांगलें 60 मिटर रस्तो जातलो जाल्यार 4 घरां काडून कितले मिटर तुमकां मेळटा. हें लॉजीक आसा सादें. 4 घरां काडून तुमकां कितले मिटराचो रस्तो करूंक मेळटलो. हो 60 मिटर वयता आसतना कितलो वयतलो. हांगा धरल्या जाल्यार एका सायडीन दाखयता दुसरी सायड कोण काडटलो. दुसऱ्या सायडीन रस्तो येवचो ना.
आनी हे गांवचे 2 भाग केल्या ते कित्याक अर्दो भाग सोडून तुमी फुडें येतले हे परत परत आमी विचारता ते कित्याक दाखयना तुमी आमकां आमचो स्टँड इतलोच आसा आयज अत्याचार आमचेर इतलो गोंयकारांचेर चडलो आहा कित्याक हे जे आसा पळय न्हू ते सगळे नीज गोंयकार ST बांदव OBC बांदव जेन्ना इलेक्शनां येता तेन्ना OBC ST लोक मतां मागता आसतना हे कास्टाचो उपयोग करता जाल्यार आयज हे ST आनी OBC समाज जर त्रासान पडल्या हेंचेर अत्याचार जाता तांकां कोणले गेले जाता पुलीस स्टेशनांनी जाल्यार हे आयज हे जे OBCचे लिडर आसा जे STचे लिडर आहा ते खंय गेल्या मॅक्झिमम आसा ते OBC ST हेंच्या नांवाचेर तुमी राजकारणां करता आनी आयज जर हे लोक सगळे त्रासान पडल्या जाल्यार हे OBC ST लोक ST खंय गेले आयज जर म्हणटा हो हिंदुत्व करून मिरवणारो आनी हिंदूच्या हेजेर जर मतां मेळोवपाक सोदता जाल्यार ही हिंदूची परंपरा हिंदूची स्थळां काबार करपाक हो BJP सरकार कित्याक उठला काय दोगूच जाण सांगता म्हणून तो हांगासर जबरदस्ती करता आमकां खंय तरी न्याय मेळपाक जाय ह्या विशयाचेर आमी जबरदस्ती कशेंच आमी मरतले पूण आमचें स्थळ काबार जावंक केन्नाच दिवचें ना आनी आमी गोंयकारा कडेन मागता आयज जर असले अत्याचार हे सरकार करूंक लागले जाल्यार हे सरकाराक आमी मतां तरी कित्याक मारची आमी हात जोडून गोंयकारा कडेन मागता असल्या सरकाराक आनी दोळ्या मुखार आमच्या धरनाका गोंय हेणी गोंय सोंपयल्लें आसा आमचें आयज खंय तरी आख्ख्या गोंयान 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे दोंगर काबार करून आपली वोट बँक तयार केल्या जाल्यार आयज आमचे दोंगर दिसले काय कितें 2-3 जाणांक या तेणी हे हात जर आमकां दिवचे हे दोंगर खावपा खातीर आमचो गांव काबार करता काय कितें इजी वे आसा बायपास काडपाक नासलो जाल्यार वेगळी गोश्ट आसली अरे सगळे आमचेच आसा जेन्ना आमी मागता सगळे लोक तुमचे कडेन आमकां बायपास जाय म्हणून सगळे आख्ख्या गोंयान बायपास जालो जाल्यार आमकां गोमकारांक बायपास कित्याक मेळना बाकीचे कडेन तरी देवळां बिवळां कांय नासली आयज आमचे हे देवळे स्थळ काबार जाता आमचे देवाची सगळी परंपरा जी कल्चर आहा ते काबार जाता जाल्यार ही जबरदस्ती आमचेर गोमकाराचेर कित्याक जाता तेजे आन्सर दिवचे तुमी ऑलमोस्ट 1.5 वर्सां तुमी प्रोटेस्ट करता 1.5 वर्सां फर्स्ट टायम तुमकां आयज डिटेन केल्ले आसा सो हेजे फुडें तुमचो स्टेप कितें आसतलें बिकॉज सरकारान आपलो इरादो क्लियर केल्लो आयज आमी आमचे दाखोवन दिल्ले आसा कितें आमी पुलिशेक मिलिटरीक कित्याकूच भिवचे ना आयज लोकांनी म्हाका गर्व आहा लोकांचेर आयज खंयच भिले ना हे लोक आनी आमी हेजे फुडेंय भिवचे ना सरकारान मारून उडयले उपकारता आमी सदांच लढ्याक फुडें आसतले काय ना आमी सदांच मरपाक घेवन तयार आसतले पूण हे सरकारा कडेन आमी कशेंच मान वांकडी करपाक तयार आसचे ना आमी झगडटा ते हक्का खातीर झगडटा जो प्रोसेस केला तो रॉंग प्रोसेस आसा कंप्लीट रॉंग प्रोसेस काम करता ते लोकांक दिसता सगळे आमी सविस्तर मांडलेले आहा आमचे कडेन जी फोटिंगपणां केल्या तितली आमी PWDन जो रिपोर्ट धाडला पळय तितलोय रॉंग आसा आमी BJPक मारचे ना आमी लोकांक पांय पडटले आख्ख्या गोंयच्या लोकांक पांय पडटले ह्या BJP सरकाराक आनी वोट करूं नाका म्हणून कित्याक आयज जो अत्याचार आमचेर चडला हे आमचे बॉम्ब काबार करपा खातीर जे 33 जाणां मदीं जेणी अमेंडमेंट नाका तो हाडलो केन्नाय आमची जमीन काडून व्हरतली फाल्यां हे गोंयच्या लोकांचेर फुडें अत्याचार जावचो ना हेजी हमी कोण दिता ते कसलेय फाल्यां अमेंडमेंट हाडटले आनी आमकां काबार करून व्हरतले आमकां गोंयकारांक सुशेगाद जगपाची ब्रिटिशांनी बसून जेन्ना राज्य केलें तेन्ना आमी सुशेगाद जगताले पूण हे 14 वर्सांक आयज आमकां वनवास भोगचो पडला ऊट दीस आमकां रस्त्यार पोटाक मारता ते मारता आयज घरदारांकूय मारूंक लागले आमची जी संस्कृती आहा आमचे जे गांव आसा सोबीत ते काबार करूंक उठल्या खंय तरी आमकां न्याय जाय जर तर तुमी कायद्यान आसा जाल्यार हे आमचे समोर मांडा आमी रेडी आसा आमचे कडेन कापास्ताद आसा सगळो सरकार बसून आमच्या समोर बसलो आमी चॅलेंज करता आमी उत्तरां दिवपाक तयार आसा तुमी रायट आसा जाल्यार येया समोर आमच्या आनी मागता गोंयकारां कडेन आमी जर बोमकार झगडटा ते विरोध दिशेन झगडटा जाल्यार ह्या सरकाराक आमकां येवन दाखोवन दिवचे बाबा तुमी झगडटा ते रॉंग म्हणून आयज खंय तरी आमी तांकां प्रश्न विचारले ते एकाय प्रश्नाचें उत्तर तेंचे कडेन ना जालें आयज एका जबरदस्ती करची पडली पुलिशेक आमचे कडेन आमी फक्त एकूच विचारलेलें ताका जर तर नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन तुमकां हो पास करून धाडला जाल्यार तेजी फक्त कॉपी दिया आनी प्रेसा मार्फत आमी तुमकांय रिक्वेस्ट करता आमकां इतलेंच हें करचें की तेणी हांगचे 3 अलायनमेंट जे धाडचे आसता पळय पास करपाक ते खंयच्या डेटीक धाडले आनी तांकां केन्ना पास जावन येले हेजें उत्तर जर दिवपाक शकले आमी हात वयर काडटा हे स्थळान रावन हे संजयाची चॅलेंज
संजय पॉलिटिकल जो सपोर्ट तुमकां मेळपाक जाय आसलो आयच्या दिसा खास करून जेन्ना तुमकां पुलीस हिंगा जबरदस्तीन घेवन गेले तर पॉलिटिकल सपोर्ट पॉलिटिकल सपोर्ट कसो आसता आमी हांगासर एक्चुअली आमी भायर सरतना पॉलिटीक करपाक येवना पूण हे राजकारणाक कितें जाला प्रत्येक गोश्टी कडेन राजकारण करपाची गरज तांकां कशें डिवायड एंड रूल केले म्हणटलो आपलें सादलें तें खंय तरी ह्या लोकांक पेटोवचें तुमी पळयलां आसतलें बोमान बसून जी गोश्ट घडल्या पळय ती खंय तरी लज्जास्पद आसा आमी झगडटा आमच्या गांवा खातीर आमच्या हक्का खातीर जे मनशान हे कर्म केला पळय हांगा बोट दाखयला तेजे कर्म आसलें एज ए आमदार म्हणून एज ए लोकल लिडर म्हणून हे लोकांक विश्वासान घेवंक जाय आसलें जेन्ना तुका कळटा हो स्क्रॅप जालो बाबा हांकां ऑर्डर मेळ्ळा तेन्ना परतो घालता आसतना तुमच्याच सरकारान परतो 16 हो रिजेक्ट केलो जाल्यार परतो घालता आसतना खंय तरी आमकां विश्वासान घेवंक जाय आसलें ही कोमुलदाद जमनी न्हू ही जी जमीन आसा ती देवस्थानाची जमीन ही एक्विशनाक गेल्ली आसा आयज खंय तरी डिवायड करप आनी लोकांक एकठांय जावंक दिवप ना हेच हे राजकारणाचें काम जावन आसा आयज खंय तरी राजकारणी लोकूच राजकारण खेळोंक लागले आनी आमकां एकामेकाक हें वचना तें वचना करून राजकारण खेळोन हो गांव काबार करपाचें आमी क्लियर कट या म्हणटा आमकां कांय ना आमच्या गांवांतल्यान जो रस्तो वयता तो गॅझेटेड NHN पास केल्लो रस्तो आमकां दाखया आनी तुमी रस्तो अवश्य करा ही आमकां CMा कडेन तीच मागणी आसा आमी तेच मागताले सगळे आमी सकाळी तेच मागला तें दिवपाक तांकां तें हें ना तेणी कितें 8 न्यायान जबरदस्तीन गांव काबार करूंक वयता तें जावंक दिवपाचें ना आनी जर तर तुमी पॉलिटिकल सपोर्ट म्हणटा जाल्यार पॉलिटिकल सपोर्ट जो आसा पळय तो आमकां आख्ख्या गोंयच्या पॉलिटीक मनशां कडल्यान मेळना जाल्यार आमकां आख्ख्या गोंयच्या लोकां कडल्यान मेळटा लास्ट ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना सरपंचान तुमकां CMा कडेन वयता म्हटलेलें ते आजुनूय कित्याक जावना कशें दिसता तुका आतां कितें सांगो तेच दुर्दैव हे बोमकारांचें आयज सरकार जो आसा येदो व्हडलो गाजता आयज तुमी तर रिपोर्टर म्हणजे तुमी जाणा आसतले आयज जर सगळ्यात नंबर 1 विशय जो आसा गाजता गोंयांत तो बोमाचो नॅशनल हायवे इश्यू जाल्यार आयज 20 दीस जाले जाल्यार 1.5 वर झगडटा ते सोडून दी 20 दीस जाले जाल्यार CMान एका उतरान खंय प्रेसूय दिली ना आनी खंय तरी हे लोकांचे घराणें आयकपाचें हें केलें ना खरें आसा जाल्यार तेणें आमकां हेजेर न्याय दिवचो तेणें इतलेंच आमकां CMा कडेन मागणें आसा जर तर NHN हो रस्तो हांगाच घाल म्हणून धाडला जाल्यार तो थंयच्यान येयला जाल्यार आमकां दाखोवचो आनी कांय ना आनी आनी फुडें सांग वयतले आमी वयतले आमचे घराणें आमकां कितें आसा आमकां सरकारा कडल्यान आमकां फिडींग येता हांगा खंय तरी 1-2 मंत्र्यांचोच इगो हर्ट जाता तेंचे कडल्यान तांकां बायपास काडूंक मेळटा हे फिडींग आमकां मेळटा बायपास केन्नाय काडपाक तयार आसा पूण खंय तरी 1-2 आमदार जेंचे लक्ष ह्या दोंगरांचेर आसा हांगा 100-200 बिल्डिंगा बांदपाच्यो ते आतां कळोन चुकलेलो आहा आमकां हे राजकारण्यांनी फक्त हेंच केलें आहा गोंय सोंपयलें आनी दोंगरांचेर बिल्डिंगा उब्यो केल्यो वोट बँक तयार करपाक तशीच वोट बँक तयार करपाक हे जे आमचे दोंगर दिसता पळय ते काबार करून हो गांव काबार केल्या उपरांतूच तांकां ते साध्य जातलें हो तेजो मेन हेतू आसा कर्म मरे 1 मिनीट तेंची आतां पळय हजळ आमकां कितें केल्या मातसो पुरो तुमी पळयलें आसतलें हजळ पळय कितें केलें तेणें चोक जावन उखलून हय रे गाडयान भितर हितून घालता आमचें वय पळय रे आनी तुमी चोक जावन पुलीस येता आनी धुकून व्हरता हय हे बायलांक पळय रे ही जाणटेली तुमची आवय सारकें मरे हिका तुमी ओडून व्हरता तिचो हात मोडटा कसले तुमी पुलीस रे हां दोग जाणांचे हात मोडले तुमी हय आनी म्हाका चोक जावन व्हरता उखलून अशें मरे तेंचें कर्म हय आनी एक सांगपाचें जे मॅजिस्ट्रेट काय कोण मॅजिस्ट्रेट म्हणजे मॅजिस्ट्रेट आनी तो DIG येयलो तो आमकां क्वेश्चन विचारता आमी ताका एक क्वेश्चन विचारलो तो म्हणटा कितें आपूण हांगा सद्या नेवत येयल्लो आपल्याक कांय खबर ना तूं येयलो कित्याक कोणी धाडलेलो म्हणून येयलो तूं हांगासर हां इतलें सांगपाक तुका मात तरी हें आसपाक जाय न्हू आपूण हांगासर नेवत आनी आतां तो सांगता की तुमी आपल्या कडेन चड हें करूं नाका आपूण लाठीचार्ज करतलो आनी तुमकां भितर उडयतलो म्हणजे खंयचो हें हो कितें आमी कितें चोरी केल्या जावं हें रस्तो हाडयला रस्तोय हाडोना मरे हां आमी पब्लिके कोणाक त्रास केला आमी इश्यू घेता मरे सायडीक रावन सोडटा आयज जर इश्यू तूं घेवन इश्यू जर आसा म्हणून कळलो जाल्यार जो ऑफिसर जो येयल्लो पळय देसाय कोण तरी ताका खबर आसा सगळी हांगा प्रॉब्लम कितें आसा कितें अरे तुवें येता आसतना सगळे डॉक्युमेंट हातीन घेवन येवंक जाय आसले
जेन्ना डॉक्युमेंट ना तुज्या हातीन जाल्यार तूं कितें करूंक येयला हांगासर? PWD जो ऑफिसर येता पळय तेजे कडेन प्रत्येक जे आमी डॉक्युमेंट मागता ते हातीन आसपाक जाय न्हू. आनी खंय तरी जे पळय व्हडले वरिश्ट तेंचे मोठे मनीस येयल्ले ते कितें सांगता जाणा तूं? संजयाक घातलो मरे गाडयेन, संजयाक घातलो मरे गाडयेन पुलिशेच्या. म्हणजे खंय तरी संजयाक सोंपोवपाचें कारस्थान हें उच्च दर्जाचेर चालू आहा. तेका एक वॉर्निंग दिवंक शकता. तूं कितलोय जरी संजयाक सोंपोवपाचो गेलो, संजय मोरो उठलेलो आहा. ह्या विशयाचेर संजय मेलो तरी जाल्यार पूण तुका सोडचो ना हें जाणा जा. आनी हो लोक न्हू केन्नाच फाटीं रावचो ना हें जाणा जा. आनी तूं सोंपपाक येयला एक तूं जे प्लॅन करता पळय न्हू हे तूच सोंपतलो. आनी हे BJP सरकारूच तुका सोंपयतलो. हे तुजे लास्ट येयल्ले आनी हे जे देवस्थान आमी देव देवता बसल्या पळय तेंची किंमत तुका खबर ना. एकट्याक बसयला मरे दुसरी पाळी तुजी आसा. आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय बायपास आमकां जाय, आमकां जाय 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 श्री सातेरी माता की जय, श्री महादेव ईश्वर की माझें नांव किशोर नायक, हांव गोमा रावतां. पूण आयज जो हे आमच्या BJP सरकारान आमचे जो अत्याचार केल्लो आसा पळय तो सामको एक वायट अत्याचार केल्लो आसा. आयज तेंच्यांनी झाडाचेर नंबर घालपाक तांकां पोलीस प्रोटेक्शन घेवन येवचें पडलें. कारण PWDच्या ऑफिसरांक डेअरिंग ना आमच्या सारकेल्या मनशांक फेस करपाक. ही खरी गोश्ट आसा. आनी आमी जर जेन्ना कोणाक फेस करता आमी कितें हातीन कितें दाणे तोणके जावं सूर्य घेवन आमी भोंवनात. आमी फक्त तोंडान सांगता. पूण तांकां तेंचे कडेन तितली सुद्दां कापासिटी ना जाली आमकां फेस करपाक. तेंच्यांनी आमकां अपोज करपाक पोलीस प्रोटेक्शन तांकां घेवचें पडलें. पूण ही गोश्ट जी तेंच्यांनी आयज जे आमच्या सगळ्या लोकांचेर जी केल्ली आसा पळय सामको एक वायट अत्याचार केल्लो आसा. आनी मिस्टर गोविंद गावडेन हें सगळ्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. आनी तूं आतां दुसऱ्या फावटी इलेक्शनाक तूं हांगा यो आतां तुका कशें पळय आमी धांवडोवन घालता पळय तें तूंच पळयतलो. तुका हांव सांगता फाटल्या दिसांनी निलेश काब्रा आमच्या भोमा बद्दल खूब मोठे मोठे उलयतालो. तेजें लास्ट जालें तरी कितें रे? पळयात तो खंयच्या खुर्चे वयल्यान खंय पावलो तो. अरे ही जी तुमी खुर्ची सांबाळिल्ली आसा पळय करून तुमी कितें कश्टाची खुर्ची न्हू ती. जावं तुमी डिग्री तुमी घेवन मेळयली ना ती लोकांच्या ह्या बोटान ती तुमकां खुर्ची दिल्ली आसा हें करून. आनी हे बोटाक लागूनच तुमकां ती खुर्ची मेळ्ळा. आनी हे बोटान तुमकां जितले पळय तुमकां फुडें वयल्ले आसा तेन्ना असो ह्या लोकांचो तुमी सामको विश्वासघात करूं नाकात. कितली सारकी लज धरपा सारकेली गोश्ट आहा तुमकां. लज तुमी जेन्ना आमचे कडेन फर्स्ट सुद्दां तुजो आमचे कडेन परिचय जालो तेन्ना तुवें आमकां सांगलें हे रस्त्याचें कितें आसता आमी बरें करतात म्हणून. आनी आमी तितलो विश्वास धरलो की तूं आमचें कितें तरी बरें करतलो म्हणून. पूण ना आयज जे तुवें पळय धाडलेलें आसा पळय करून सामकें वायट दिशांतून धाडलेलें आसा. हे प्रत्येक जाण जे कोण श्रीपाद नायक परत तो हो पर्रीकार तर मरून गेलो करून हे लोकांनी जे आमचे खरेंच अत्याचार केल्ले आसा हे पळयात. आख्खे गोंयकार लोक तुमी फुडल्या इलेक्शनाक पळोवन दिया. आनी आमी फुडल्या इलेक्शनाक BJP वोट करपाक बॉयकॉट करतले हें आमचो निश्चित आमचो म्हाजो सामको ठाण हें आसा. आमी खरेंच तांकां आमी बॉयकॉट करतले म्हणजे करतलेच BJP. कारण आमी तांकां वोटींग करपाचें ना. तुमी आमचे कडल्यान वोटींग घेवन आमकां तुमी ना आमकां रिस शिकयता म्हणजे कितें हमारी बिल्ली हमको म्याव हें तुमचे कडल्यान आमकां आयज कळोन येयलें. कारण जे तुमी आमचे कडेन अत्याचार केले आमी तुमकां सांगलें अरे बाबा हो रस्तो हांगासर जावपाक शकना तुमी बायपास घे म्हणून. एकदां तुमी प्रोसेस तुमी स्टार्ट केलो ना. तुमी कितें म्हणटा तो हेचेरूच येयलं. आनी सगळे मिनिस्टर जे कोण हांगा सुद्दां MLA रावता ताका प्रत्येक फावटी रस्त्याचें उल्लंघन करता की आमी हे रस्तो जो आसा पळय अशें करपाचें ना. फक्त कित्याक रे तुमी आमकां खोटी आश्वासनां दिता? हां फक्त आमची मतां घेवपाक लागोन? हेच्या फुडें ना. तुमकां कितें पळय रिस शिकोवपाचें आसता तुमकां बुदक आमी शिकयतले म्हणजे शिकयतले. तुमी लक्षांत धरा आमची गोश्ट. आतां जो सरकार चलता गोंयांत आमी म्हणटा कितें आयज सरकारान 33 जाण जे गोंयचे बरें करपाक गेले खंय तरी बरें करपाक गेले. आमी म्हणटात अरे थोड्यांक गोंयकारांची काळजां आसतली तितून थोड्यांक दिसता आसतलें खंय तरी जाप काडा मरे. ह्या 33 जाणां मदीं एक थोडे तरी अशे आसतले जांकां ह्या लोकांची तुरका आसतली गोंयकारांची तुरका आसतली.
ना काय कितें 33 जाणांमध्ये आयज हांव उलो मारता जर तर कोण हे हितून खरो काळजाचो आसा आनी गोंयकाराच्या रक्ताचो आसा कित्याक हे जे थोडे पळय हांगासर हे गांव काबार करून उठल्या हे केन्नाच हे लोकांचे बरें करचे ना कित्याक हे फक्त पयशे करपाकूच येयल्ले आसा हेज्या भायर जर कोणाक दिसता बाबा ते भोमकार झगडटा ते खरे कायद्याक झगडटा जाल्यार खंय तरी 33 जाणां मदें बरे लोक आसा जाल्यार फुडें येवचे आनी ते सीएमाक सांगचे बाबा तूं करता तें रॉंग कित्याक हेच BJP सरकारान रस्त्यार हाडले तांकां तो स्क्रॅप केलो रस्तो आनी तो रस्तो आयज आमकां करूंक मेळटा म्हणून खंय तरी ह्या भोमकारांक न्याय दिया. संजय तूं म्हणलें आमी फाटले फावट गाराणे घातले म्हणून सो आयजो इन्सिडंट तूं परत तशें आयज पळय जे देवाक आमी केन्नाच सोंपेपणी जी लास्ट स्टेज आसता त्या देवा कडेन आमी केन्नाच वचना पूण आमकां आयज कळ्ळें षडयंत्र खंयच्यान रचले गेले वयता. आयज सरकारा कडल्यान आमकां एक हें मेळटा कितें आमी करपाक तयार आसा पूण 2 इंचू आसा पळय ते इंचू सरकारांतले हे काबार करूंक सोदता ते विंचूक आमी देवा कडेन मागतले हे विंचू काबार कर आनी हे विंचू जर काबार जाले सरकाराचे हय सरकार हे सरकारांचे 2 विंचू काबार जाले जाल्यारूच हे सरकार कित्याक हे 2 विंचूनी आख्या ह्या BJPची हरशी घाण केल्ली आसा पूण हांकां आयज खंय हे येना पूण आमी हे विंचू सोंपोवचे म्हूण आमी त्या देवा कडेन ह्या इतराक सगळ्यांनी ठरयल्ले आहा नाल्ल फोडून घराणे घालतले आनी ते जो ते विंचू कोण ते मागीर कळटले तांकां कळटले विंचू कोण ते कित्याक ते लक्ष हे गांव काबार करपाक पयलींसून दाय नासले आतांय आसा आनी हे गांव काबार करूंकूच उठल्या हे केन्नाच हे लोकां कडेन आपलो जो इगो आसा पळय न्हू तो खंयच देंवोवपाची हें ना कित्याक हेच लोकांनी तुमकां आयज गोंयान राज्य करूंक दिल्लें आसा आनी तेच लोकांक आयज काबार करूंक उठल्या तुमी आयज खंय तरी न्याय मेळटलो आमकां कोणा कडल्यान लोकां कडल्यान आमी डायरेक्ट उलयल्या कित्याक उलयल्या आमकां खबर आहा शेणी जी आसा तुमच्या हातीन आसा तेका पळय ते तुमच्या हातीन आसा तुमी आमकां केन्नाय काबार करतले हें आमकां मान्य आसा आमकां तुमी सोंपयतले कित्याक सत्ता ही तुमच्या हातीन आसा पूण आमी एक सांगता ही जनता ही देवी देवता तुमकां केन्नाच माफ करचे ना पळयतले येणारे काळ